we were just talking about our family. Then I share with my mother what happened with my mother. So one day what happened, my mother had a stomach pain. So we took her to the hospital and the doctor said she needed operation immediately and the cost will be about 80,000. And it is difficult for us to collect in at one time this that much of money. Then we don't have another option, so we waited. We struggled for money, but time did came on time. That's why the treatment was delayed. ओके सो प्रोजेक्टाबद्दल सांग. आमचे प्रोजेक्ट आहा जे पुअर आनी निडी पेशंटाक हेल्प करता टू फायंड अकोमोडेशन हॉस्पिटल डोनर एंड कंपेनियन. सो जो पेशंट आहा तो एपाक ओपन करतलो, तितून तेजो पर्सनल डिटेल्स घालतलो आनी तेजे मागीर तेजे डिसीज सिलेक्ट करतलो कितें तेका डिसीज आहा आनी कसले डिसीज आहा. त्या डिसीसा वयर हॉस्पिटलाचें लिस्ट येतलें. मागीर तुमकां जाय त्या हॉस्पिटल सिलेक्ट करपाचें आनी तेजे पयशेय दाखयतले. मागीर तुमचे कडेन तितले अफोर्ड पयशे करपाक ना जाल्यार डोनर प्रोवायड करतले, तेंचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आनी तेंचे नंबर. आनी समजा तुमी एक न्यू सिटीन गेला आनी तुमी एकटे आसा जाल्यार तुमकां गायड करपाक एक कंपेनियन. आनी समजा तुमचे रिलेटिव्स येता तुमच्या वांगडा तांकां रावपाक अकोमोडेशन नियर हॉस्पिटल्स. अशे प्रकारान ते हेल्प करतले. कोणी तुमकां हेल्प केली प्रोजेक्ट करपाक? For this coding, Venkatesh Prabhu sir was there in SERT. He was helping us for coding, and our mentor is Dilip sir, who guiding us. And for preparation, how to speak in presentation, Dhruv Kataria sir was helping us. And guiding the Vaibhavi teacher was there. ओके सो आतां तुमी इंडोनेशिया तुमी इंडियेक रिप्रेझेंट करतले, सो कशें दिसता तुमकां रावनाक? तुका बरें दिसता. म्हाका आतां हें नासलें की आमी सिलेक्ट जातली. तेंच्यांनी आमचे कॉल नेम केले, ती खूब जाणां आपयताली स्टेजार, पूण आमी नको आली. मागीर आमी गेली थिंगा, तेणें मागीर सांगलें तुमी इंटरनॅशनलाक सिलेक्ट जाला. मागीर आमी फोटो काडली, आमकां पुणूय डावट आलो. मागीर सरान परत विचारलें. मागीर तेंच्यांनी परत सांगलें की तुमी इंटरनॅशनल हय सिलेक्ट जाला म्हणून. ओके वेन इज द कॉम्पिटिशन? 17 and 16th May. ओके ओके तुका कितें दिसता? That experience was good. There in competition there are 40 school. In 40 school our school is selected. That is very great thing for us, and that experience was very nice. When they said that we had select for international, our family was very happy. They started crying. It is for the first time. This is our first time we had got this type of competition. There we had gone for state level. There we got first prize. There we had gone for national, that is in Bangalore. That was in 11th and 12th. And there we selected for international, that is in Indonesia, Jakarta. कशें दिसता की आतां तुमची चली इंडोनेशियाक? बरें दिसता, भुरगीं फुडें सरतना बरें दिसता न्हू, शिकताय बरें. कसो कितें सपोर्ट तुमी दिला तांकां? आमचे सगळे सपोर्ट केला, टिचर केला सपोर्ट आनी आमी सपोर्ट केला. आनी भुरग्यांक बरें शिकता म्हणून आमी सपोर्ट करता, आनी टिचरी बरें भुरग्यांक शिकता म्हणून टिचरी सपोर्ट करता भुरग्यांक. ओके तुमकां कितें दिसता थंय? अच्छा दिखता है हमको भी, अच्छा लगता है बहुत. अगले महीने वो इंडोनेशिया जा रही है, हाँ पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया को रिप्रेजेंट. हाँ सो आपका सपोर्ट कैसा है इनको? अच्छा है, हमको भी सर का सपोर्ट बहुत अच्छा है. सर भुरग्यांक बरें सपोर्ट दिला आनी आमी सपोर्ट केला. बरें भुरग्यांक बरें शिकता म्हणून आमी सपोर्ट दिला, आनी सर आनी टिचर दोनूय सपोर्ट केला. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकता म्हणून भुरग्यांचे सपोर्ट स्कुलासून बी बरें येता म्हणून भुरग्यांक बरें शिकता म्हणून ताका आमी सपोर्ट करता. सो आपकी बच्ची अभी इंडोनेशिया अगले महीने जा रही है, इसका आपको क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर. आपने कैसे उनको सपोर्ट किया? मतलब वैसा ही अच्छा लग रहा है, मतलब वैसा ही सपोर्ट अच्छा किया है. तो आपने उसको कैसे सपोर्ट किया? वैसा ही काम बीम करके, वैसा ही करके सपोर्ट किया. परेशानी वही पढ़ाने का थोड़ा दिक्कत होता है, ये करने का, वो काम करके मतलब करके पढ़ाया, ऐसा सब कुछ किया, वही परेशानी है. बहुत अच्छा लग रहा है सर. अगले महीने आपके बच्चे इंडोनेशिया जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है. हम लोग सोचा था नहीं मेरा बेटी इंडोनेशिया जाएगी. जो सर दिलीप सर है वो बहुत हेल्प किया है, सब उसका कृपा से हो रहा है. सब जो भी हुआ उससे हुआ है. तकलीफ कुछ नहीं है सर, अगर ऐसा ऐसा बोलने गया तो सर का ही सब है. हमको कुछ मतलब तकलीफ होने नहीं दिया है. हाँ, जो इतना बड़ा सपना था जो पूरा हो रहा है. हाँ, मेरी बेटी अच्छा पढ़ाई कर रही है, वही बस है.
आपकी क्या इच्छा है कि वो आगे जाके क्या बने? तो उसके बारे में हमको इतना मालूम नहीं है सर। जो भी है अच्छा है, पढ़ रहे हैं, सब अच्छा है। मुझे पहले रोबो बिल्ड करने नहीं आता था, पर मुझे मेरा हॉबी था रोबो बिल्ड करके चलाना। तो ऐसे मेरे सर थे जो दिलीप सर, उन्होंने मुझे नोटिस किया मैं ऐसे कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। तो उनके जो वेंकटेश सर थे, तो उनके पास वो टेक्निकल ये थे, इंजीनियर थे, तो उनको कंपटीशन के बारे में पता रहता था। तो कोडेवर 7.0 का एक कंपटीशन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया। तो मुझे उन्होंने सिखाया बिल्ड कैसे करते हैं और कोडिंग कैसे करते हैं। तो मैंने उनसे बहुत सारे ये लिए, मतलब ऐसे बनाने का। तो मुझे अब बनाने आता है और इसमें हमने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 2 मोटर यूज़ किया है और एक बैटरी और एक ESP32 और एक बक कन्वर्टर जो इसको जितना पावर चाहिए उतना ही देगा, और एक मोटर ड्राइवर, इतना ही, और वायर्स कुछ। स्टेट में यही रोबो था जो इसका सिर्फ मोटर ड्राइवर चेंज था, वो TB6 ऐसे कुछ मोटर ड्राइवर था जो वो ख़राब था। तो हमें पता नहीं था उसके अंदर क्या टेक्निकल ख़राबी है। तो हम जब वो यूज़ कर रहे थे तो हमारा रोबोट नहीं चल रहा था। तो लकीली मैं सोचा, मुझे लगा मैं हार गया इस जगह पे, मेरा यहाँ पर ऐसे अच्छा नहीं लगा मुझे हारते हुए। तो मेरे ये रोबो का जो डिज़ाइन था उसकी वजह से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और नेशनल पे जाके उधर खेला मैंने 2 मैच, एक मैच ड्रॉ किया, एक मैच विन किया, और फाइनल मैच में मैं हार गया क्योंकि मेरा रोबोट बंद पड़ गया था। अभी जून में एक का एक कंपटीशन है, उसमें रोबो सॉकर है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट लिया और अभी मैं मतलब बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, रोबो सॉकर था जो फुटबॉल खेलता है। This is immensely a proud moment for us because our students have achieved a very prestigious event. They have won and they are going to present it internationally. This achievement of the students is not only a victory for the students, but it is a very proud moment for our school community. Our students are going to perform internationally at Jakarta, that is in Indonesia, on the 16th and 17th of May. They took part in the Kodiva 7 at the state level where they won the first prize, and then they represented Goa at the national level at Bengaluru. So there they were selected for this international level. And I wish all these students, actually it is their hard work that they have put in. Hard work, dedication, day and night they have been into it. They have put in all their effort and they have come to this level. I wish them all the best as they go to showcase their talent globally. Actually, we have already approached the CM and we have told him that this is the demands, this is the expense that will be have to be borne by us to go to Indonesia. So we have given him a letter. Now let us see what response we are going to get from him. We have also approached other private agencies and some other firms to see from where we can get. So like this, when we have different sponsors, then I think we should be able to bear up the expenses. First of all, I would like to congratulate our students who have made us feel very proud. This is something which is unheard of from this school. Is an unprecedented success which these students have achieved, and they are representing India, which we cannot expect more than this, because they are representing from such a small and a modest school. They are representing the country, which is itself is a very great achievement. So first of all, I thank them for their hard work. They have achieved this, and secondly, I also thank the teacher, Mr. Vaze, as well as the headmistress Nirmala teacher, a Vaibhavi teacher, as well as the support they got from the SCRT. First of all, this is a big achievement and we have to support them, because this is what makes school great, not just the building. So I know we understand that we have a basic infrastructure. We are trying to make it a better infrastructure for the school so that they can thrive well. Our efforts are going on, but we are almost near there. Slowly but steadily we are there. Now the question remains, now the students need support.
So we are trying to get support from the government, as well as I just whilst coming here I spoke to one of the member of Penn Rotary, who has also promised to help, and I spoke to our chairman, Mr. Shashikant Amondkar, who is out of station now, but we are also ready to help them either from the school fund or also from our personal funds. सो तुम्ही म्हणटा की माझे 1974नी स्कूल एक्चुली जाल्ली, पूण अजून ती परिस्थिती तितली सुदरोंक ना स्कुलाची. त्या खातीर तुमी म्हणटा की प्रयत्न करतात. सो कितें डेव्हलपमेंटा किंवा तुमी सीएमा कडेन बी उलयिल्लें कितें? Yeah, we have already spoken to the concerned ministers as well as the chief minister, and he has promised us that he is going to give us a plot of land, which we have been asking for many years now, from 1986 onwards. But due to some reason, we are not getting possession of that. Once we get that, then we will be all out for making a new building for the school, so that we want to make one of the best school in this village. जर्नीचो विशय जर तुमी म्हणशात जाल्यार भुरगीं जीं आसात तीं इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासींतल्यान IUT भुरगीं आसात. बेजिकली दोनूय जीं भुरगीं आसात तीं सिलेक्ट जाल्यात. त्या भुरग्यांची जर आमी थोडीशी घरची परिस्थिती पळोवशात जाल्यार उपासना म्हणून जे चेडूं आसा त्या चलयेचे आवय बापूय, म्हणजे बापूय जो आसा तो बसीचेर कंडक्टर आसा. चिंबल आनी पणजी ह्या मार्गाचेर बस जी चलता त्या बसीचेर तो कंडक्टर म्हणून आसा. तेजी आवय जी आसा ती वेगवेगळ्या घरांनी वचून काम करून ह्या भुरग्याक शिकोवपाचो यत्न करता. कविता जी आसा त्या कविताचे आवय बापूय ह्याच सादारणच्या अशाच परिस्थितींतल्यान वयर सरतात. कविताची आई जी आसा ती एक स्क्रॅप यार्ड मेरशे जी चलता तातूंत एक टी स्टॉल चलयता, आनी ताजो बापूय जो आसा तो भाडी मारता रिक्षा घेवन. सो ह्या अशा परिस्थितींतल्यान ही भुरगीं वयर येतात. हें आमकां खरें खूब उमेदीची गजाल, कित्याक प्रत्येकट्याक शिकपाचो अधिकार आसा आनी ताका ती संद मेळपाक जाय. आनी संद मेळपाक जाय जाल्यार तशा पद्दतीचो प्लॅटफॉर्म मेळप खूब गरजेचो आसता. आनी कोडेवर 7.0 ह्या माध्यमांतल्यान ती संद ह्या भुरग्यांक मेळ्ळी. आतां कोडिंग आनी रोबोटिक्स हो विशय सद्या गोंयांत हळू हळू मूळ धरपाक लागला, पूण ताका जाय तशी जी सुवात मेळपाक जाय ती सुवात आजून पर्यंत मेळना अशें म्हाका दिसता. आनी त्याच माध्यमांतल्यान म्हजें डिस्कशन वेगवेगळ्या लोकां कडेन चलतालें. तातूंतल्यानच कोडेवर ह्या कॉम्पिटिशनाच्या बाबतींत म्हाका समजलें. व्यंकटेश प्रभू हो म्हाजो फ्रेंड आसा, जो एक स्वता सॉफ्टवेअर इंजिनियर आसा. ताणें आमकां ह्या सगळ्या गजालीची म्हायती करून दिली आनी म्हटलें चला ह्या कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करुया. आतां हें सेल्फ फंडेड कॉम्पिटिशन आसा. हातूंत सद्या कोणीच आमकां तशी मदत करता अशातलो भाग ना, पूण जेन्ना दिसता की शाळा खंय तरी एका वेगळ्या लेवलाचेर पावपाक जाय जाल्यार थोडीशी आमकां कळ ही सोंशीच पडटा. आनी त्याच माध्यमांतल्यान आमी ठरयलें की भुरग्यांक ह्या स्पर्धेंत भाग घेवपाक लावपाचो. ह्या सर्तींत भाग घेता आसतना खंयचेच कोडिंग किंवा रोबोटिक्साच्या बाबतींतलें कांयच नॉलेज आमच्या भुरग्यांक नाशिल्लें. पूण जेन्ना व्यंकटेश प्रभू सरान ह्या कॉम्पिटिशनाच्या बाबतींत सांगलें तेन्ना हांवें ताका रिक्वेस्ट केली की तूं आमकां हेल्प कर ह्या सगळ्या कामांत. आनी ताणें ते दिलखुलास प्रमाणेपणे मान्य केलें की आपूण तुका सगळ्या तरेची हेल्प करता. आनी तांच्या माध्यमांतल्यान ही भुरगीं आतां हळू हळू ग्रो जावपाक लागल्यात. दिलखुश कुमार जो आसा ताणें रोबोट स्वता डिझायन करपाचें ट्रेनींग घेतलां आनी तो स्वता आतां रोबोट डिझायन करता. आतां हे रोबोट डिझायन करपा खातीर परत आर्थीक मदतीची गरज आसा, ती आमी सगळ्यांनी तांकां दिल्या. प्लस दुसरी जी टीम आशिल्ली ती आमची इनोवेशन आनी एंटरप्रेनरशीप ह्या सेक्शनान पार्टिसिपेट जाल्ली कोडेवर अशा. आतां इनोवेशन आनी एंटरप्रेनरशीप हातूंत हेल्थ कॅर एक सेक्शन आशिल्लें आनी त्या सेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक प्राण एप डेवलप केलो, जो पेशंट रिलीफ एड नेटवर्क ह्या टमाच्या सकयल तो काम करता. आनी स्टेट लेवलाचेर जेन्ना आमी पार्टिसिपेट जाले तेन्ना ह्या ट्रॅक वनान आमकां अशें दिसून येलें की आमकां आनीक थोडीशी रिसर्च करपाची गरज आशिल्ली काय कितें, कित्याक कांय ज्या पद्दतीचे क्वेश्चन आयले आनी ज्या पद्दतीची सजेशन आयली ती सगळी पळयल्या उपरांत आमी खंय तरी फाटल्यान आसा अशें दिसलें. पूण तेन्ना दिसलें की ना आतां आमी सिलेक्ट जायना. पूण आमी सिलेक्ट जाले हें फर्स्ट आयलें ह्या स्टेट लेवलाचेर प्राण एप. आनी जो रोबो आशिल्लो तोय आमचो सिलेक्ट जालो नॅशनल लेवलाक. पूण जेन्ना नॅशनल लेवलाक आमी वताले तेन्ना परत हांगा रिसर्चा, कित्याक हो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आसा. हांगा तुमी संशोधन केल्या शिवाय खंयच्याच गजालीच्या कन्क्लुजनाचेर येवपाक शकना. सो हो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट जो आसा तो करपाक सुरवात केली आनी ती रिसर्च करपाची थोडीशी जबाबदारी हांवें घेतली. कित्याक भुरगीं जीं आसात तांच्यो कांय लिमिटेशन्स आसतात, त्या लिमिटेशनाक आमकां ओपन अप करपाची गरज आसता. तांकां बरोबर घेवन ह्या सगळ्या गजालीचेर आमी सोद सुरू केलो. आतां पेशंट जेन्ना बेजिकली एखाद्या मनशाक एखादो मनीस जेन्ना बरो नासता तेन्ना तो दोतोरा कडेन वयता. बारीकशी गजाल आसा ती सॉर्ट आउट जाता. पूण मेजर कितें जर आसत जाल्यार तुमी आयदर गोंयांत वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी वचपाचो प्रयत्न करता किंवा तुमकां जर गोंयच्या भायर वचचें पडलें की खंयच्याय पेशंटाक त्याच्या स्टेटीच्या भायर जेन्ना वचचें पडटा तेन्ना तो थोडोसो अनकम्फर्टेबल आसा की म्हाका ट्रिटमेंट जी मेळटा ती सारकी मेळटली काय ना.
म्हाका थंय रावपाक मेळटलें काय ना, म्हज्या पयशांची वेवस्था जातली काय ना, किंवा म्हाका ती कोणाची हेल्प मेळटली काय कितें, अशें ह्या 4 फॅक्टरांच्या भोंवती हे सगळें चलता. आनी तोच विचार करून हो प्राण जो एप आसा तो आमी डेवलप केल्लो आसा. सो तातूंत हॉस्पिटल्स तुमकां मेळटात, नावाजलेली हॉस्पिटलाची लिस्ट तुमकां मेळटा. तातूंत कितलो खर्च येतलो एखाद्या ट्रिटमेंटाक ताजी म्हायती ह्या एप्लिकेशनान मेळटा. समजा जर एखाद्या मनशाची परिस्थिती ना जाल्यार ताका कोण फंड करपाक शकता, कोण ताका मदत करपाक शकता, अशा काही डोनर्सांची नांवां लिस्टाय तातूंत तुमकां अवेलेबल जातात, ज्याच्या माध्यमांतल्यान ताका हेल्प जावपाक शकता. एकोमोडेशन ताका नियर बाय हॉस्पिटल खंय मेळपाक शकता हाची वेवस्था हातूंत केल्ली आसा. त्याच बरोबर एखादो मनीस त्याच जाग्या वयलो कशा पद्दतीन ताका कंपेनियन म्हणून हेल्प करपाक शकता. रिलेटिव्स जरी बरोबर असले तरी ते सगळे कडेन पावपाक शकना, पूण त्या जाग्या वयले मनीस ताका सगळ्यो गजाली खबर आसता, खंयच्या जाग्याचेर वयतरी कशी कशी कामां जातात ती. सो कंपेनियन दिवपाची वेवस्था सुद्दां ह्या मोबायल एप्लिकेशन आमी केल्ली आसा. सो अशें एप मागीर ते नॅशनल लेवलाक वयता आसतना आमी डेवलप केलें. आनी नॅशनल लेवलाक जेन्ना आमी आमची भुरगीं पार्टिसिपेट जाली, रोबो सॉकरान आमी फायनल रावंडान भायर पडले. पूण जी दुसरी टीम आशिल्ली ती अशा पद्दतीन हे सगळे सिच्युएशन हँडल करताली, त्या सिच्युएशनान आमी तांचे बरोबर खंयच नाशिल्ले. जेन्ना भुरगीं प्रेजेंटेशन दितालीं किंवा वायवा आन्सर करतालीं, जे जजीसांची क्वेरीज आसताली, कित्याक जजीस जे थंय आयले ते सगळे इंटरनॅशनल लेवलाचे जजीस आशिल्ले, तांकां हांगच्यान कितें तरी एक बरें पिकअप करून व्हरपाचें आशिल्लें, जे इंटरनॅशनल लेवलाक तांकां प्रेजेंट करपाक जाय आशिल्लें. सो ह्या टायमार ते कोणाकच पेरंट आसत किंवा टिचर आसत किंवा गायड आसत, कोणाकच भुरग्यां बरोबर रावपाक दिनात. टोटली आयसोलेटेड आसत. 4 ते 5 वरां खातीर भुरगे टोटली आयसोलेटेड आसता आनी थंय तांचें ग्रोमींग जाता, थंय तांकां क्वेश्चन्स विचारले वतात. आनी त्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे हें एक अग्निदिव्यच असो अशें म्हाका तरी दिसता. ह्या अग्निदिव्यांतल्यान भुरगीं भायर सरलीं आनी जेन्ना आमचें नांव कॉल आउट केलें तेन्ना म्हाका बिलीवच जायनाशिल्लें की आमच्या भुरग्यांचें नांव कॉल आउट करता. आमी एक टिमीक नांव दवरिल्लें युनियन टॅक म्हणून. तांच्यांनी युनियन टॅकाचें नांव घेतल्या उपरांत थोडेशें मनान म्हाका हांव खंय आयकुपाक खंय मिस्टेक जालें कितें अशें म्हाका दिसलें. पूण जेन्ना तांच्यांनी आमकां सांगलें की तुमी इंटरनॅशनलाक वतात, हांवें तांकां 2 फावटी विचारलें कन्फर्म करपा खातीर आनी तांचें कन्फर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका खूब आनंद जालो. अशी ही जर्नी फाटले 4 म्हयने हो प्रवास सुरू आसा आनी ह्या लेवलाचेर आमी येवन पाविल्ले आसात.